प्रितीच्या बाबणेनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 10वा विसोर वोड 31 ते 40 आनी 2 पर्यंत. John chapter 10 verses 31 to 42. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना जेजूक पात्रांक जुदेवांनी नव्यान फातर उखडले. जेजून तांकां सांगलें, बापाचे पोदवेन जायत्यो बऱ्यो कोन्यो हांवें तुमच्या दोळ्या मुखार करून दाखयल्या. तांतले खंयचे कोरणे पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदता? जुदेवांनी ताका जबाब दिलो, बरे कोन्नेक लागून आमी तुका फातरावंक सोदिना, पूण तुजे देव निंदे पासत, कित्याक तूं मनीस जावन आपणाकूच देव कोत्ताय. जेजून तांकां जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांवें सांगलां, अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयल्लें आसा की ना? म्हणटच जांकां देवाचें उतर पावलां तांकां तुमचें शास्त्र देव म्हणटा आनी पवित्र पुस्तक मोडून वचो. आनी आतां बापान म्हाका संस्कारला आनी संवसारांत धाडला म्हूण हांव देवाचो पूत अशें म्हज्यान म्हणूंक जायना. तर तुमच्यान म्हाका तूं देव निंदा कोत्ताय अशें कशें म्हणूं येता? हांव म्हज्या बापाच्यो कोन्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर भावार दवरिनात, पूण हांव त्यो कोत्तां जाल्यार तुमी म्हजेर भावार दवरिनात जाल्यारूय त्या कोरण्यांचेर तरी भावार दवर. आनी अशें बाप म्हजे सोबे आसा आनी हांव बापा सोबे आसा म्हूण तुमकां खात्रेन कळोवन येतली. त्या वेळार ताका ते नव्यान दवरूंक सोदताले, पूण तो तांच्या हातांतलो सुटोन गेलो. जिवांव पयलीं जॉर्दाना पोलतोडी बातिजम दितालो थंय जेजू परत वचून रावलो. जायत्या जाणांनी ताचेशी येवन म्हळें, जिवांवान कसलीच खुणा करूंक ना, पूण ह्या मनशा विशीं ताणें सांगलां तितलेंय खरें जालें. आनी थंय जायत्या जाणांनी जेजूचेर भावार्थ ठेवलो. प्रितीच्या बाबणेनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जे हे जुदो आसले ते जेजू कडेन येतात आनी जेन्ना जेजू तांचे कडेन उलयता, तो म्हणटा, हांव देवाचो पूत, हांव देवाक कडसून येयलां, हांव बाप म्हजो सर्गीचो बाप जावन हांव म्हजो बाप. आनी हे सगल्यो खबरो आयकना उपरांत ते कितें करतात? ते समजतात की जेजू एके भाशेन आपणाक देव म्हूण समजता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा की हांव बापा कडसून येयलां, बाप सर्गीचो बाप म्हजो बाप, हांव देवाचो पूत, ते कितें करूंक सोदतात? ते जेजूक फातरांनी मारूंक सोदतात. ते म्हणटात तूं फकत मनीस आनी तूं आपणाक देव म्हूण समजताय आनी हे देव निंदा कोत्ताय. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू तांकां सांगता, तो जेजू तांकां चड उतरां मोडिना. तो म्हणटा, तुमी म्हजेर भावार्थ धरिना जाल्यार ज्यो कोन्यो हांव कोत्तां, ज्यो हांव पेकोणी कोत्तां, ज्यो मिलाग्री कोत्तां, जीं अजामां तुमकां दाखयतां, ती पळयात आनी ताजेर तरी भावार्थ धरात की तुमकां सजमणी मेळटली की हांव खरें बापा कडसून येयलां म्हणून. आनी भाव भयणीनो, तो लोक त्या वेळार जेजूक फकत मोरये आनी जुजेचो पूत म्हणून, नासरत गांवांतलो आयला म्हणून, एक मनीस म्हणून तांकां तितलेंच सजमतात. पूण तो खरोच देवाचो पूत म्हणून सजमनान, कित्याक ते ताका फकत पळयतात आपलें मनशापण. पूण ज्यो अजाबां कोत्तात, बरे वस्तू कोत्तात, मिलाग्री कोत्तात, ताजेर तो भावार्थ धरिनात. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी 2000 वर्सां जावन आमी म्हणटा आमी जेजूचे पाटलावदार, आमी म्हणटा खरेंच आमी जेजूचेर भावार्थ धरता, आमी म्हणटा जेजू आमचो सर्वंडार, जेजू आमचो धोनी, जेजू आमचो पेकोणार, सगळे आमी जेजू वयर आमी म्हणटा.
हो प्रश्न आमी आमकांच विचारुया. खरें आमी जेजूचेर बाबार दवरता? जेजून आमकां सांगना जो कोण ताचेर बाबार दवरता, जी अजापां ताणें केल्ली ती आमी करूंक पावतले हांव. जुवाचो 14वा विसवोर वड 12 म्हणटा, जो कोण म्हजेर बाबार दवरता, जेजू म्हणटा, आनी ती सगली जी कोन्यो केल्ल्यो, जी बेकोणी केल्ल्यो, अजापां केल्ल्यो, मिलाग्री केल्ल्यो, ती तांकां करूंक जातल्यो. जी केन्ना? जेन्ना आमी ताचेर बाबार दवरतले. आनी तो म्हणटा फुडें, ताजेवून आमी कोन्यो कोत्तले हांव. म्हणजे आमी जेन्ना देवाचे उतर परगट कोत्तले हांव, तांकां एक नवी रोसना कोत्तले हांव. म्हणजे तांकां जेजूच्या राज्यान भितर सरपाक आमंत्रण दितले हांव, देवाचें उतर परगट करून. तर आयज भाव भयणीनो, आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया. आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी म्हणटा आमी भावार्थी, आमी इगोर्जेक वेता, आमी सगळे मागणे कोत्ता. पूण खरें आमी जेजूचे पाटलावदार? हो प्रश्न आमी केन्नाच विचारिना. आमी सगळे क्रिस्तांव, आमी बातीस जाला म्हणून आमी खरेंच क्रिस्तांव, इगोर्जेन वेता, सगळे देवस्पण कोत्ता, मागणे कोत्ता. देखून आमी फटवले हांव. कित्याक? आमी देवाच्या उतराची सजमणी आमकां आजून मेळोंक ना आनी आमी देवाचें उतर पाळिना म्हणून. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आयज जेजू जो स्वर्गीच्या बापा कडसून आयलो, तो देवाचो पूत आसलो, तो सगळीं अजापां कोत्तालो, तरी लोक ताचेर बाबार दवरिनासलो. कित्याक? अजापां आनी मिलाग्री करून लोक केन्नाच बाटलादार जावचे ना, म्हणजे देवाचेर भावार दवरचे ना. पूण जेन्ना लोक देवाच्या उतराचेर भावार दवरता, जेन्ना आमी जेजूक सत मानता, ताचें उतर सत मानता, तेन्ना अजापां आनी मिलाग्र्यो आमच्या जिवितांत जातल्यो आनी खरें आमी भावार्थी म्हणून आमच्यान म्हणूंक जाता. तातूंत भाव भयणीनो, आमी खूब देवस्पण कोत्ता, खूब मागणे कोत्ता, खूब तेर्स कोत्ता, खूब आमचे इगोर्जेन जे मागणे करपाचे आहा ते कोत्ता. पूण खरें आमी देवाचें उतर पाळटा काय? आनी देखून आयज जेन्ना आमी खरेंच म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी देवाचे जेजूचे पाटलादार, आमी भावार्थी म्हणटा, तर आयज आमी देवाच्या उतराचेर भावार दवरुया. हें उतर आमी शिकोया, ह्या मनाची आमची नडसणणी करुया. हें उतर आमच्या काळजान रिगून, आमच्या मनान रिगून, आमच्या जिबेर रिगून हें उतर आमी दिसपट्या जिवनांत पाळुया. आनी जेन्ना आमी हें उतर पाळटा भाव भयणीनो, तेन्नाच की आमकां ही अजापां मिलाग्री सगळें जें जेजून घडलां तें आमच्या जिवितांत फावो जातलें आनी आमी दुसऱ्यांक पासून ह्या जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक आमी पावतले. आयज खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. हें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरुया. खरें भावार्थी भाशेन आमी आमचें जिवीत देवाच्या उतराचेर रिगून, देवाच्या उतराच्या प्रमाणे चलोन आयजच्यान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.